काल एक मोर्जी असे इन्सिडेंट घडल्या की जेंचे लोकांचे पारंपरिक पायवाट आशिल्ले आणि थंय स्मशान जागा आशिल्ले ते कोणाक तरी दिल्लीकारांक विकल्या कारणान ती जागा अडोवपाक आयल्या। तेची केस सध्या कोर्टान सुरू आसा, पूण तेंचे लोकांचे जे बागवाडा मोर्जी हांगा जे लोकांचे जे पारंपरिक जी वाट आसा पायवाट ते खंय तरी आडयल्ल्या खातीर थंयसरले स्थानिकान तांकां जाप विचारपाक गेले। त्या वेळार थंयसरले जे दिल्लीकाराचे जे बाउन्सर आसा तेंच्यांनी हांगातले जे महिलांचेर मारहाण केल्लेले प्रकार असे घडलेले आसात। एकंदर ते सध्या आता पेडणे पोलीस स्टेशनात तक्रार केल्या FIR केलेले आसात। आम्ही गेट सगळी बंद केली, गेट बंद करता आम्ही सगळे जाणां येयले आनी आमी दुकलतना तेंच्यांनी लेडीज बाउन्सर हाडले, ती भितरल्यान गेली आनी म्हाका भिकून उडयली आनी ती सर पांयान सारकी ना, तिका दुखल्ली तिका तिच्या चेडवान उखल्ले। तेजे उपरांत आमकां तेंच्यांनी तांकां भायर घेतली आनी आमकां भितर एलाव करूंक ना भायर येवपाक। ते दुखलपाक लागले, आमी जेन्ना दुखल्ले पळय तेन्ना ते पत्रे तेज्या हातीक लागले, सगळ्यांक कितें कितें जालें सर। ती जाली तितके अनुसार तेंच्यांनी आमचेर हे फातर मारूंक लागले। आमी दुखलून ती भायर येयली पूण तेंच्यान तितक्यान ट्रक हाडून हे लोबर होते। हांगा बसता आमची वाडी, हांगा बसता म्हणटा आमकां कितें सांगता येता वयता फकाणां करतात, कितें करतात, इंडिया पाकिस्तानी बॉर्डर म्हणटात ती बसता थंय सर फातर वतल्याच्या फुडें मातशें बसता। आनी ती पळय कोण बाउन्सर लेडीज हाडलेली न्हू, ती बियर एंड स्मोकिंग करून थंय बसलेली केटी। तेणी म्हाका एकरान ते दुखले अविका म्हणून तिचें नांव कंप्लेंट आसा पळय ती दिया। आयच्या आयज ही वाट क्लियर करपाची आणि फेन्सिंग सुद्धा आसा, इल्लीगल आसा फेन्सिंग एक्चुअली सियारजाटान पडटा ती तेंच्यांनी क्लियर करची। ह्या आयज नाजाल्यार फाल्यां 2 दिसांक तेंच्यांनी क्लियर करपाची, नाजाल्यार आमकां लास्ट हातीन कायदो घेवपाचो पडटलो हे तुमकां सरळ सांगता। कंप्लेंट दिल्या मारल्या म्हणून अजून कंप्लेंट दिवंक ना तू पण कित्याक मारली म्हणजे आमचे हे घालताले पळय हाडयताले पळय तेन्ना ती धुकलून घालताली तेन्ना ती तेंच्यांनी मारले बाउन्सर कसले येयल्ले खरो लेडीज बाउन्सर येयल्ले। आमच्या वरसून परमिशन घेवंक ना न्हू, सो आमकां सगळे डेमोलिश जाल्ले जाय। तुम्ही करतले डेमोलिश म्हणजे आता बघा तुम्ही इलिगल हा ते इलिगल कळले रे, पण ताका प्रोसिजर आसा। आमी आता तू आयज कंप्लेंट दिलो, आमी नोटीस काडली, रोखडे डेमोलिशन तुमकां दिले तेन्ना आमी हियरिंग आमकां 26 दिले, विदिन 26 पयलीं आयज 22 तारीख हे मारले पळय ब्लॉक केली। सेक्रेटरी लिव्हर आसा ते कशा माहिती आसा, अजून मॅटर कोर्ट मॅटर आसा कळ्ळें ना, कोर्ट मॅटर आसलो म्हणून ताणी आपले काम करप ना न्हू, तोपर्यंत ताणी काम बंद दवरप ते आमकां मान्य आसा म्हणून आमी ताका हियरिंग लायल्या, कित्याक बरेपणान आमच्या लोकांक वाट जावपाक जाय न्ही।